नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. दिल्ली उच्च न्यायालयान दिल्ली सरकार तशेंच MCDक 2 लाखां परस चड विद्यार्थ्यांक पुस्तकां उपलब्ध जावंक ना म्हूण फटकारल्यात. न्यायालयानुसार दिल्ली सरकार फकत सत्तेर रावपाक सोदतात आनी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल अटकेत आसून सुद्धा सरकार चलयतात. राष्ट्रीय हिता परस अरविंद केजरीवालान स्वताच्या हिताक चड वाव दिला अशें न्यायालयान म्हळें. कार्यवाहक मुखेल न्यायाधीश मनमोहन आनी जस्टीस मनप्रीत प्रीतम सिंग अरुणा हांणी हो निवाडो दिला. जनहित याचिकेचेर सुनावणेच्या वेळार हो निर्णय निवाड्यात दिला. बेंच ने जो कल निर्णय दिया है ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आईना दिखाया है. उन्होंने कहा है कि सत्ता की स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं. उनको अपना हित साधना है, उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है. ये शब्द माननीय उच्च न्यायालय ने कहे हैं. दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की चर्चा करते समय उन्होंने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जिनको बैग नहीं मिल रहे, किताबें नहीं मिल रही, वर्दी नहीं मिल रही, उस स्थिति को ना देखते हुए आपको कुर्सी का इतना मोह है कि आप जेल के अंदर बैठकर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. शर्मनाक है. अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालयान दिल्लीतल्या सरकारी विद्यालयातल्या परिस्थितीचेर दिल्ली सरकाराचेर टिका केल्या. हे संदर्भात याचिका दाखल करपी अशोक अग्रवाल हांणी उलयतना सांगलें की दिल्लीत 8 लाखां परस चड विद्यार्थी मुळाव्या शिक्षणापासून वंचित आसात. ये 2024-25 का सेशन शुरू हो गया है और लॉ में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर उनका इंटाइटलमेंट है कि उनको जो है टेक्स्ट बुक्स मिले, उनको नोटबुक्स मिले, उनको राइटिंग मटेरियल मिले, उनको यूनिफॉर्म मिले. 8 लाख बच्चों में से एक बच्चे को भी अभी तक, आज 27 तारीख हो गई है, कुछ नहीं मिला है. सिमिलरली ऐसे ही 10 लाख बच्चे जो है दिल्ली सरकार के अंदर हैं, जो क्लास 1 से क्लास 8 तक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आते हैं. उनको नोटबुक वगैरह तो मिली है अभी, वो भी हाईकोर्ट की फटकार के बाद, लेकिन किसी बच्चे को 10 लाख में से किताब अभी भी नहीं मिली है. तो आप देखो 10 लाख दिल्ली गवर्नमेंट में और 8 लाख, इसमें 18 लाख बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा. टीएमसी सरकारान वेंचणुकेच्या वेळार संदेश खालेत धाडी घालपाचेर गुन्यांव अन्वेषण विभागा आड कागाळ केल्या. वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळीत तांणी म्हळां की CBIच्या धाडीन वेंचणुकेचेर परिणाम जावंक शकता. इतले मजगतीं कांय दिसा पयलीं गुन्यांव अन्वेषण विभागान टीएमसीचे फुडारी शेख शहाजहांच्या सोयऱ्याच्या घराचेर धाड घालून कांय हत्यारां आनी गुळयो जप्त केल्यात. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगलें की पश्चिम बंगालात राष्ट्रपती राजवट लागू जावपाक जाय. पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है. वहां अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही है. इतने हथियार मिलते हैं. ममता सरकार को तो एक तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं. काँग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका आयज जातली. हातूंत अमेठी आनी रायबरेली सयत चडशा सुवातांच्या बाबतीत विचार विनिमय जातलो. आयज सांजे 8 ही बसका जातली. बसके उपरांत काँग्रेस पक्ष अमेठी आनी रायबरेली जाग्यावेल्या उमेदवारांची नावां घोशीत करतली. अमेठीत भारतीय जनता पक्षाचे स्मृती इराणी हांचें नांव पयलींच घोशीत जालां. तांचे आड काँग्रेस पक्ष राहुल गांधीक उबो करूंक शकता. सीख समुदायाचे चडशे मुखेल फुडारी आयज भारतीय जनता पक्षांत सामील जाल्यात. नवी दिल्लींतल्या भाजपा मुख्यालयात जाल्ल्या एका कार्यावळींत दिल्लीचे गुरुद्वारा प्रबंधन समितीचे वांगडी हरजीत सिंग आनी रमणदीप सिंग थापर, परविंदर सिंग लुकाय आनी बलजीत सिंग शिकारांनी भारतीय जनता पक्षांत सामील जाल्यात. ह्या कार्यावळींत भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे संदर्भात उलयतना भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले. दिल्ली में बैठे हैं, मैं भी दिल्ली में था उस समय जब सन 84 में मैंने वो घटना देखी है, किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा था और किस तरीके से इंसानियत का गला घोटा जा रहा था. और 1984 के रायट्स पर प्रधानमंत्री जी ने SIT बैठाई और ये प्रधानमंत्री जी के काल में हुआ कि
सन 84 के दोषी आज जेल में हैं, यह भी काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने है। देश 1947 में विभाजित हुआ था और यह हमारा गुरुद्वारा, जिसमें हम सब लोगों की आस्था है, जिससे हम सब लोग जुड़े हैं, वहां शीश टेकना भी मुश्किल हो गया था। भाजपाचे फुडारी शहजाद पुनावाला आणि विरोधी पक्षाचेर खर शब्दांत टिका केल्या। तांणी म्हळां की काँग्रेस जर वेंचणूक जिखता जाल्यार ईव्हीएम बरे आनी हरता अशें दिसल्यार ईव्हीएमाक दोश दितात। ईवीएम का बहाना बना रहे थे। दरअसल ये ईवीएम बहाना है। जब हार होती है तो परिवार को बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है। ये लोग अंबेडकर जी का और संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं और आज इनको बताना चाहिए कि इनकी जो हिपोक्रेसी है कि तेलंगाना में चुनाव होता है, जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, पंजाब में ईवीएम ठीक होती है, पर जब केंद्र में चुनाव हारने वाले हैं तब ईवीएम खराब हो जाती है। आज ऐसे लोगों को एक जवाब देने का काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांकवाळे प्रचार सभा संबोधित करतले। बिर्ला मंदिरा मुखावेल्या खेळामळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सभा जातली। प्रदेश भाजपान ह्या सभेची जय्यत तयारी केल्या। 50,000 परस अधिक लोकांक सभेच्या सुवातेचेर हाडपाचें नियोजन भाजपान केलां। आदले तशेंच सध्याचे मंत्री आनी आमदारांनी फाटल्या 4 दिसांच्यान ह्या सभे खातीर दीस रात एक केल्या। मजगतीं राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान प्रधानमंत्र्यांच्या भौशीक सभेक जावपी गर्दी मतींत घेवन राष्ट्रीय महामार्ग 566 मार्गाचेर येरादारीचेर निर्बंध दवरल्यात। वरुणापुरी जंक्शन ते बिर्ला क्रॉस जंक्शन मेरेन अवजड वाहनांक बंदी आसतली। दाबोळी विमानतळ ते बिर्ला क्रॉस जंक्शना मेरेन दनपारां 1 ते रातच्या 10 वरां मेरेन येरादारी नियंत्रीत आसतली। वाहनां पार्क करपा खातीर लेगीत सुवात निश्चित केल्या। उत्तर गोंयचे भाजपाचे लोकसभेचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी काल दिवचल मतदारसंघात येवपी लाटंबारसे पंचायत वाठाराचो दौरो केलो। ह्या वेळार तांचे वांगडा दिवचलेचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी आनी मोठे संख्येन लोक हाजीर आशिल्ले। दिवचल मतदारसंघाच्या लोकांनी फाटलीं 25 वर्सां आपले आनी भारतीय जनता पक्षाक तेंको दिला आनी तो ह्या वेंचणुकेंतय मेळटलो असो हावेस खासदार श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायलो। जो रिस्पॉन्स तुमच्या सगळ्यांकडून मेळ्ळो तो रिस्पॉन्स खरोखरच अवर्णनीय आसा आणि हाजेर आमी निश्चितपणे सांगू शकता की ज्या पद्दतीन गेल्या फावटी 5दा हे सारख्या एक सामान्य कार्यकर्त्याक 5दा लोकसभेत निवडून दिलो, त्या मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा कोणूच MP येवना, दुसऱ्यांदा कोणाकूच तुम्ही निवडून दिवना आणि म्हणून तुमचे उपकार जे आसा ते उपकार हांव शब्दांनी फेडूंक शकना आणि त्याच खातीर तुम्ही जो आशीर्वाद दिलो आणि या 5 टर्मां म्हणजे 25 वर्सां जे अधिकारांत तुमचें कितें मेळ्ळें ते मतदारसंघाच्या विकासा खातीर, गोंयच्या विकासा खातीर, देशाच्या विकासा खातीर काम करपाची तातूंतल्यान आमकां संदी मेळ्ळी आणि योग्य पद्दतीचें काम केलें। त्या कामाक आनी इल्ली गती मेळपाक मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर आमकां परत जाय आणि त्याच खातीर तो जर प्रायम मिनिस्टर जाय जाल्यार आमचे दोनूय सीट गोंयचे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हेय आमकां निवडून हाडूंक जाय। हांव सगळ्यां कडेन हात जोडून विनंती करतां। भाजपान प्रत्येक वेंचणुकेच्या वेळार खणी सुरू करपाचें आश्वासन दिवन ह्या वेवसायाचेर आदारीत आशिल्ल्यांक फुटयल्यात। ताका लागून भाजपान राज्यांतल्यो खणी, कोळसो येरादारी आनी पक्षांतर विशयाचेर आपली भुमिका स्पश्ट करची अशी मागणी इंडिया आघाडीच्या म्हणयाऱ्यांनी शुक्रारा पत्रकार परिशदेंत केली। ह्या वेळार काँग्रेसीचे म्हणयारे तुलिओ डिसूजा, गोवा फॉरवर्डाचे उपाध्यक्ष आशमा बी आणि आपाचे उपाध्यक्ष संदेश तळेकार उपस्थित आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना तुलिओ डिसूजा हांणी सांगलें की आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी खण घोटाळ्या संदर्भात आरोप केल्लो आनी सभापतीच्या कार्यालयात PAC नियाळ सादर केल्लो। आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी 7 ऑक्टोबर 2011 जेन्ना तो PACचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना एक मायनिंग घोटाळ्याचेर ताणें एक रिपोर्ट PAC रिपोर्ट तयार करून स्पीकराच्या सभापतीच्या ऑफिसान सादर केलो। 3.5 कोटीचो मायनिंग घोटाळा त्याचो उल्लेख ह्या रिपोर्टार ताणें केला। ताचे मागीर तो रिपोर्ट PACचो कितें जालो आनी ताचेर कितें कारवाई जाली ती लोकांक कांयच लोकां मुखार एक क्लॅरिटी ना।
IPL क्रिकेट खेळात आयज दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबई हांचे मदीं खेळ सुरू आसा. निमाणी खबर आतां आयली तेन्ना दिल्ली कॅपिटल्सान 2 ओव्हरांनी 37 धांवड्यो केल्यात. मुंबय इंडियन्सान कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. आयच्या दुसऱ्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स आनी राजस्थान रॉयल्स मजगतीं खेळ जातलो. राजस्थान रॉयल्सान फाटल्या मॅचींत मुंबय इंडियन्साचेर जैत मेळयले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.